मॉन्सून केरळात पावलो 1 जून या नियोजित वेळे पयली 8 दीस आदी मॉन्सूनान केरळात हजेरी लायली। 16 वर्सांच्या इतिहासान मॉन्सून पयलेच फावट इतल्या बेगीन पावलो। पोरू 30 मेक मॉन्सून केरळात पाविल्लो। केरळा उपरांत आता बेगीनूच मॉन्सून गोंयांत हजेरी लायतलो। मॉन्सून केरळात पावला। 1 जून या नियोजित वेळे पयली 8 दीस आदी मॉन्सूनान केरळात हजेरी लायली। आयज मॉन्सून तामिळनाडू आनी कर्नाटकाच्या कांय भागांनी पावतलो। फुडल्या कांय दिसांनी मॉन्सून गोंयांत हजेरी लायतलो। एका सप्तका भितर तो देशाच्या दक्षिण आनी ईशान्येकडल्या राज्यांनी पावतलो। 4 जूना मेरेन तो पुराय देशभर हजेरी लायतलो। हवामान खात्यान नोंदयिल्ल्या निरीक्षणा प्रमाण गुजरात, गोंय, महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी केरळाच्या दर्यादेग वाठारांनी 200 मिलीमीटर पावस पडूं येता। फुडल्या 7 दिसांत ह्या राज्यांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय आसा। शेनवारा सकाळी मडगांवां सिनेलता वाठारांत आशिल्ल्या एका पोरन्या इमारतीचो कांय भाग कोसळ्ळो। घडणुके वेळार थंय कोणूच नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी। फाटल्या 24 वरांत मडगांव वाठारांत इमारत कोसळपाची ही सेगीत दुसरी घडणूक। फाटले सेगीत 4 दीस जाले गोंयभर उटंगराचो पावस धुमशाणा घालीत आसा। शुक्रारा उटंगराच्या पावसाक लागून मडगांवच्या गांधी मार्केटा लागसार आशिल्ल्या पोरण्या बँक ऑफ बडोदा इमारतीच्या स्लॅबाचो एक भाग कोसळपाची घडणूक घडिल्ली। ही घडणूक घडून 24 वरांय जावंक ना आनी शेनवारा सिनेलता वाठारांत आशिल्ल्या एका पोरन्या इमारतीचो भाग कोसळ्ळो। ह्या घडणुके वेळार आशिकुशीक कोण नाशिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो। ह्या इमारतीची योग्य देखरेख करूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती म्हूण थळाव्यांचो आरोप। सरकारान हातूंत लक्ष घालून मडगांवकारांच्या सुरक्षे विशीं विचार करचो अशी मागणी थळाव्या विवेक नायकान केल्या। फाटल्या वर्सा पणजेच्या गार्जिया दी आर्ता गार्डन कुशीक झाड हुमटून पडिल्ल्यान एका चलयेक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडिल्ली। तशेंच बुधवारा अवकाळी पावसान जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालया सामकार झाड हुमटून पडून साबार दुचाकींचें बरेच लुकसाण जाल्लें। सध्या सीसीबीन पणजेंतली सगळीं धोकादायक झाडांची फानी कातरपाचें काम हातांत घेतिल्लें आसा। पूण मुळांत जर झाडां हुमटून पडटा आसत तर फानी कातरून धोको टळपाक शकता काय असो प्रस्न आतां उपरासपाक लागला। सह्याद्रीच्या दाट रानांत पयल्या पावसान प्रकट जावपी एक दुर्मिळ बेबो मलबार ट्री टॉड सध्या नश्ट जावपाचे वाटेर आसा। पश्चिम घाटांत मेळपी रातच्या सक्रिय आनी झाडांचेर रावपी हो बेबो रस्त्यांचेर येवन वाहनां पोंदाक चिड्डून मरता ही गजाल हुस्को करपा सारकी आसा। मलबार ट्री टॉड ही अस्तंत घाटांतली थळावी आनी आंतरराष्ट्रीय मळाचेर धोक्याच्या वयरेन येवपी प्रजाती। मादळ अभयारण्य ही तांची मुखेल रावपाची सुवात। जून ते सप्टेंबर ह्या काळांत तांचो प्रजनन हंगाम आसता। ह्या वेळार हे बेबे कोंडांनी व्हाळांचे देगेर दिसतात। उरिल्ल्या काळांत हे बेबे झाडांच्या गोलींत रावतात अशें विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजचे वांगडी रमेश जरमेकार हांणी सांगलें। ह्या बेब्याची कूड सामकी ल्हान आसता। ताचो शेळो जसो आसता तसो। ताचेर गडद तापकिरी तिपके आसतात। खांद्या पसून हळदुवी वता। पांयाची बोटां टोका कडेन रुंद आसतात। कानाचो पड्डो दोळ्याच्या 1/3 आकाराचो आसता। जून ते सप्टेंबर ह्या काळांत ताचो प्रजनन हंगाम आसता। पत्रादेवी हुपून गोंयांतल्यान जावपी येरादारी उणी करपा खातीर 12 ते 15 हजार कोटी रुपया खर्च करून गोंय बंगळूर रिंग रोड बांदपाची येवजण आसा। हे विशीं अभ्यास चालू आसा। हो महामार्ग पुराय जातकीच गोंयांतल्या रस्त्यांचे प्रश्न सुटावे जातले अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी स्पश्ट केलां। कुट्टाळींतल्या नव्या जुवारी पुलाचेर आंबरवेटी टॉवर्स आनी व्ह्यूइंग गॅलरी प्रकल्पांच्या कामाच्या बुन्याद घालपाच्या सुवाळ्यान मंत्री गडकरी उलयतालो।
केंद्र रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री गडकरी हांका लागून फाटल्या 11 वर्सांत गोंयांत 33,000 कोटींची कामां पुराय जाल्यात। ट्विन पावर्स प्रकल्पाक लागून अर्थवेवस्थेक उर्जा मेळटली, रोजगार वाडटलो। तशेंच ह्या प्रकल्पांत आमी थळाव्यांक प्राधान्य दितले अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। गोंयांत उदका टॅक्सी सेवा हाडपाचो विचार करप गरजेचें आसा, जाका लागून येरादारीचो प्रश्न सुटावो जातलो। ते भायर पेडणे ते काणकोण मालांची जोडणी जाल्यार येणावळ लेगीत वाडटली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयलो। गोंयांत उदका टॅक्सी सेवा हाडपाचो विचार करप गरजेचें आसा, जाका लागून येरादारीचो प्रश्न सुटावो जातलोच। ते भायर पेडणे ते काणकोण मालांची जोडणी जाल्यार येणावळ लेगीत वाडटली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। नितळ आनी सोबीत शार अशी वळख आशिल्ल्या दिवचलच्या बाजारांत सध्या भयानक प्रकार नदरेक पडटा। बाजारांत प्रचंड प्रमाणांत आडसारांच्यो कट्ट्यो साचल्या। ह्या कट्ट्यांक लागून जळारां वाडल्यात, देखून जीवघेणी पावसाळी दुयेंसां पातळपाची भिरांत वाडल्या। दिवचल पालिका कार्यालय इमारतीचे फाटले वटेन नुस्तें मार्केटा कडेन वतना आशिल्ले मेकळे सुवातीन सध्या व्हडा प्रमाणांत आडसारांच्या कट्ट्यांची रास साचल्या। ह्या कट्ट्यांनी उदक साचून जळारां लेगीत वाडल्यात, देखून जीवघेणे दुयेंसां पातळपाची भिरांत आसा। फाटले सेगीत 2 वर्सां बाजार वाठारांत डेंग्यून धुमशाण घातिल्ले। आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर पळयत जाल्यार हो प्रकार जीवघेण्या रोगराईक आमंत्रण दिवपा सारकें आसा अशी भिरांत जागृत नागरीक उक्तायतात। भलायकी खात्यान हे समस्ये कडेन जातीन लक्ष घालचें अशी जागृत नागरीक मागणी करतात। आंध्र प्रदेशांतल्या अनंतपूर जिल्ह्यांतल्या अच्युतपुरम उद्देगीक वाठारांत आंतरराष्ट्रीय बोगस कॉल सेंटर उक्ताडार हाडले। ह्या प्रकरणांत 33 जाणांक अटक केल्या, तातूंत 2 मास्टर माइंड आसात। फाटल्या 2 वर्सांत कॉल सेंटर चलोवप्यांनी सुमार 600 कोटी रुपयांची फटवणूक केल्या अशें पुलिसांनी सांगलें। 22 मे दिसा थळाव्या महसूल अधिकाऱ्यांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती आनी गुप्तचर माहितीचेर आदारून 3 सुवातींनी धाड घाली। थंयच्यान 3 लाख रुपया रोख, संगणक, नेटवर्क उपकरणां, लक्झरी गाडयो आनी हेर वस्तू जप्त केल्यात। पुलिसांच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या सुवातेर पुराय कॉल सेंटर चलताले। अमेझॉन सपोर्ट आनी व्हॉयस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल वरवीं ही फटवणूक जाताली अशें अनकापल्लेचे डीएसपी विष्णू स्वरूप हांणी सांगलें। हे लोक अमेरिकन नागरिकांचो आर्थीक तापशील काडटाले, ते तांकां बोगस फोन करताले। बॅट्समॅन शुभमन गिलाची भारताच्या टेस्ट पंगडाचो कॅप्टन म्हूण जाल्यार ऋषभ पंताची व्हायस कॅप्टन म्हूण निवड जाल्या। शेनवारा मुंबय जाल्ल्या बीसीसीआयच्या बसकेन ही घोशणा केली। तशेंच इंग्लंड दौऱ्या खातीरूय पंगडाची घोशणा केल्या। 20 जूना सावन सुरू जावपी इंग्लंड दौऱ्यान भारताक 5 टेस्ट मॅची खेळपाक जाय।
मडगांव शहरांतल्या कांय बिल्डिंगांची सामकी चवथिकाय जाल्या। धोकादायक स्थितींत आशिल्ली गांधी मार्केटाकडले एके बिल्डिंगेचो कांय भाग शुक्राराक कोसळिल्लो। ही घडणूक ताजी आसतनाच शेनवारा सकाळी सिनेलता वाठारांत आनीक एका बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळो। ह्या दोनूय घडणुकांनी कोणाकूच दुखापत जाली ना, पूण मुखार अशे प्रकार घडचे न्हू हाचे खातीर प्रशासनान जतनाय घेवपाक जाय अशी मागणी मडगांवकार करपाक लागल्यात। मडगांव शहरांतल्या कांय बिल्डिंगांची सामकीच अवतिकाय जाल्या। धोकादायक स्थितींत आशिल्ली गांधी मार्केटाकडले एके बिल्डिंगेचो कांय भाग शुक्राराक कोसळिल्लो। ही घडणूक ताजी आसतनाच शेनवारा सकाळी सिनेलता वाठारांत आनीक एका बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळो। ह्या दोनूय घडणुकांनी कोणाकूच दुखापत जाली ना, पूण मुखार अशे प्रकार घडचे न्हू हाचे खातीर प्रशासनान जतनाय घेवपाक जाय अशी मागणी मडगांवकार करपाक लागल्यात। धोकादायक स्थितींत आशिल्ल्या दोन बिल्डिंगांचो कांय भाग कोसळिल्ल्यान ह्या बिल्डिंगांच्या सुरक्षेचो प्रश्न परतून मडगांवकारांक सतावपाक लागला। शेनवारा सिनेलता वाठारांतल्या आतांव बिल्डिंगेच्या बाल्कनीचो भाग कोसळ्ळो। हो भाग सकाळीच कोसळिल्ल्यान कोणाकूच दुखापत जावंक ना। पारोडा मुळे वाठारांत आशिल्ल्या देवस्थान समिती आनी थळाव्यां मदीं जमनीच्या विशया वेल्यान वादावादी जाली। जमनीच्या मालकाची परवानगी घेनासतना रस्त्या कुशीक जमनीत लायटीचे खांबे उबारिल्ल्याचो दावो जमीनधनी प्रवीण बांदोडकरान केला। दुसरे वटेन देवस्थान समिती सांगता की ताणें भाटकारा कडल्यान परवानगी घेवन खांबे घातल्यात खंय। पारोडा मुळे वाठारांतल्या देवस्थान समिती आनी थळाव्यां मदीं जमनीच्या विशया वेल्यान वादावादी जाली। परवानगी घेनासतना रस्त्या कुशीक लायटीचे खांबे उबारिल्ल्याचो दावो संबंदीत मालकान केला। आपले जमनीत बेकायदेशीरपणान लायटीचे खांबे घातिल्ल्याची कागाळ प्रवीण बांदोडकरान वीज खात्या कडेन केली। सह्याद्रीच्या रानांत पयल्या पावसा वांगडा दर्शन दिता ते दुर्मिळ मलबार ट्री टॉड ह्या बेबकाची प्रजात धोक्यांत आयला। हालींसराक रस्तो उपतना ह्या बेबकांक गाडयाच्या टायरा पोंदा येवन मरण येवपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्ल्यान हो चिंतेचो विशय जावन रावला। शुक्रारा चोल्ला घाटार रस्त्यार ट्री टॉड जातीचे हे दुर्मिळ बेबूक मेल्ले अवस्थेंत सापडले। सह्याद्रीच्या रानांत पयल्या पावसा वांगडा दर्शन दिता ते दुर्मिळ मलबार ट्री टॉड ह्या बेबकाची प्रजात धोक्यांत आयला। वातावरण बदल, रस्ते अपघात आनी नश्ट जावपी नैसर्गिक अधिवास हाका लागून ह्या बेबकांचें अस्तित्व धोक्यांत आयला। कालूच चोल्ला घाटार जाल्ल्या रस्ते अपघातांत मलबार ट्री टॉड जातीच्या बेबकाक मरण आयलें। खंयच्या तरी गाडयेच्या टायरा पोंदात सापडिल्ल्यान ते मेले। म्हादय अभयारण्यांत हे बेबूक सापडटा। सादारण जून ते सप्टेंबर हो तांचो प्रजनन काळ। धारबांदोळीचे ऊस उत्पादक शेतकारांक संजीवनी सागर कारखानो कशे परिस्थितीन सुरू जाल्लो जाय, मात सरकाराची भुमिका पळयली जाल्यार सरकार खऱ्यांनीच हो कारखानो सुरू करतले की ना हे विशीं दुबाव मारता अशें शेतकार सांगतात। अशें आसले तरी शेतकारांची भावना विचारांत घेवन सरकारान संजीवनी साकर कारखानो सुरू करचो अशी मागणी शेतकारांनी केल्या। संजीवनी साकर कारखानो बंद जावन आयज 6 वर्सां जाली। संजीवनीच्या जाग्यार एथेनॉल प्रकल्प घालतले। संजीवनी कारखानो परतो सुरू करतले अशें जायते फावट सांगून लेगीत ना इथेनॉल प्रकल्प आयलो ना संजीवनी साकर कारखानो परतो सुरू जालो। आयज फाल्यां करून 6 वर्सां जाली। संजीवनीक काय संजीवनी मेळना। बॉलिवूड अभिनेतो मुकुल देव पिराय 54 वर्सांचो संवसाराक आयज अंतरलो। वजूद, इस्की टोपी उसके सर, किला, मेरे दो अनमोल रतन सारक्या फामाद चित्रपटांनी ताणें मुखेल भुमिका केल्या। फाटले कांय दीस तो बरो नाशिल्लो अशें कळटा।
देशभरात परतून एक फावट व्हडा प्रमाणात कोरोनाची महामारी पातळपाक सुरवात जाल्या। बंगळुरूंतल्या 9 म्हयन्यांच्या भुरग्याक कोरोना व्हायरसाची लागण जाल्या उपरांत आता कोविड बेळगावांत पावलो। बेळगावच्या 27 वर्सां पिरायेच्या गुरवार बायलेक कोरोनाची लागण जाल्या। तिका खासगी हॉस्पिटलांत व्हेला। फाटल्या म्हयन्यांत ही गुरवार बायल पुणे महाराष्ट्रांत गेल्ली अशें कळटा। महाराष्ट्रांत कोरोना दुयेंतींचो आंकडो पयलींच वाडला आनी 50 दुयेंती मेळ्ळ्यात। कोरोनाक लागून 3 जाणांक मरण आयलां। आता बेळगाव जिल्ह्यांतूय कोरोना व्हायरसाचो प्रकोप सुरू जाला। काल कर्नाटकांत एकाच दिसा 19 दुयेंती सांपडले आनी 35 सक्रिय दुयेंती आसात। बेळगाव जिल्हो वैजकी अधिकारी डॉक्टर HP गडाद हाणें पत्रकार परिशदेंत ही म्हायती दिली। भारतीय लष्कराच्या शौर्याक मानवंदना म्हणून फ्लायट 91 ह्या प्रादेशिक विमान सेवेन एक महत्वाची घोषणा केली। भारतीय लष्करांतले जवान तसेच तांच्या लागींच्या कुटुंबियांक फ्लाय 91च्या तिकेटांच्या मूळ दराचेर 50% सवलत दितले। देश सेवेन मोलाचें योगदान दिवपी ह्या वीर जवानांच्या सन्माना खातीर ही सवलत जाहीर केल्या। विशेष आसन राखीव दवरप आनी चड सामाना खातीरच्या येरादारींतूय सवलत दितले अशी माहिती फ्लाय 91 दिली। ही सवलत फ्लाय 91च्या सगळ्या उड्डाणां खातीर लागू आशिल्ल्यान पयले येवप्यांक प्राधान्य ह्या तत्वाचेर उपलब्ध आसा। प्रवास मजगती लष्करी कर्मचारी आनी तांच्या कुटुंबाक दरेकी 5 किलो अतिरिक्त चेक-इन सामानाची सवलतूय दितले। फ्लाय 91 कडल्यान ही येवजण भारतीय लष्कराचे शौर्य, निस्वार्थ सेवा आनी कर्तव्य भावनेक ओपिल्ली एक कृतज्ञतेची मानवंदना अशें फ्लाय 91चे व्यवस्थापकीय संचालक आनी मुखेल कार्यकारी अधिकारी मनोज चाको हांणी सांगले। पिंपरी चिंचवडाच्या वैष्णवी हगवणे हिच्या मरण प्रकरणात तिचो फरारी माव राजेंद्र हगवणे आनी हेर सुशील हगवणे हाका स्वारगेट हांकां पुलिसांनी काल अटक केली। अटक करतना राजेंद्र हाका पश्चाताप जाला काय अशें पत्रकारांनी विचारले तेन्ना ताणें हात आनी मान हालोवन ना अशें सांगलें। वैष्णवीच्या मरणा उपरांत हे दोगूय तळेगांवांतल्या एका धाब्यार मटण खातना CCTV कॅमेरांत दिसले। उपरांत पुण्यांतल्यान कोल्हापूर आनी परत पुणे प्रवास केलो। ह्या वेळार तांकां अटक केली। ह्या बापूय पुताक 5 दीस पुलीस कोठडी दिल्या। वैष्णवीक 9 म्हयन्यांचे भुरगें आसा। हाचे आदीं राजेंद्र हगवणेची बायल लता, धूव करिश्मा आनी वैष्णवीचो घोव शशांक हाका अटक केल्या। राजेंद्र हो व्हडलो पूत सुशिला सयत फरारी आशिल्लो। हगवणे घराण्याचो संबंध वरिश्ठ राजकीय फुडाऱ्यांकडेन आसा, पूण हे घडणुके उपरांत सगळ्या पक्षांनी आनी फुडाऱ्यांनी हगवणे कुटुंबाक खर ख्यास्त दिवची अशी भुमिका घेतल्या। सध्याची जिणे पद्दतीक लागून आनी ताणांतल्यान जायत्या जाणांक तकली दुखता। चड काळ तकली दुखपा पासून मुक्त रावपा खातीर सादे उपाय घेवप महत्वाचे। आयुर्वेदांत ह्या समस्यांचो मुळाक उपचार केला। तकली दुखप नियंत्रीत करपाक भरपूर उदक पिवचें। नाल्लाचें उदक, तुळशीची च्या आनी ताजे फळांचो रोस तुमच्या आहारांत आस्पावीत करात। तुमच्या आहारांत काळींग, चिबूड, गोड दूध, तूप, एप्पल, तवशें वापरात। आले, पुदिना, कोथमिरी, आलोय, आले, जिरे, वेलची सारकिल्लो वनस्पती घुवळ येवप आनी पोटांत दवरप हाचेर फायदेशीर असतात। योग, प्राणायाम, ध्यान ताण उणो करून मन शांत दवरतात। चंदन, पुदिना, निलगिरी, लॅव्हेंडर सारकिल्ली सुगंधी तेल वापरात। तकली दुखपी गजाली पासून पयस रावप महत्वाचें। सिगरेट, सोरो, कॉफी, जंक फूड टाळचें। ताण निर्माण करपी गजाली वळखून तांचे पासून पयस रावचें। अनियमीत आहार आनी कामाचो वेळ टाळचो। तकली दुखप वेळोवेळ अपरिहार्य आसता, पूण ह्यो साद्यो आयुर्वेदीक टिप्स पाळ्यार ती परत परत येवपी समस्या धाडची न्हय हाची जतनाय घेवपाक मेळटली। मडगांव गांधी मार्केटा लागसारच्या आदल्या बँक ऑफ इंडियाचो फाटो आशिल्लो ते पडपाचे अवस्थेन आशिल्ली इमारतीचो कांय भाग पावसाक लागून कोसळ्ळो। हातूंत पार्क करून दवरिल्ल्या 3 गाडयांचें लुकसाण जालें। तातूंतले एक गाडयेन बशिल्लो चलो वाटवलो। अतिरिक्त जिल्लोधिकारी आमदार हांच्या पळोवणे उपरांत मोडपाक आयिल्लो भाग काडून ही इमारत सील करपाचे निर्देश दिल्यात। मडगांवच्या आदल्या आनी मोडपाक पाविल्ल्या इमारतींचो मुद्दो फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन मडगांवकारांचें दुखणें जावन पडला। ही इमारत पोरणी आनी पडपाच्या अवस्थेंत उबी आशिल्ल्यान पोरणी बँक ऑफ इंडियाचो फाटो हे इमारतींत आशिल्लो। ह्या इमारतीच्या बाल्कनीचो स्लॅबाचो भाग सध्या कोसळ्ळा। आमदार कामत हांणी सांगले इमारतीचो धोको निर्माण करपी भाग गॅस कटरा वरवीं काडटले। इमारत सील करपाचे आदेश जिल्लोधिकारी काडटले। जांचें सामान भितर आसा तें काडपाची मेकळीक दिल्या। रस्तो येरादारी खातीर आनी पार्किंगा खातीर बंद करीत फकत चलत वचप्यां खातीर एके वटेन चालूच दवरतले। स्ट्रक्चरल ऑडिट करतले अशें तांणी सांगलें।
पणजेच्या वट्ट 28 BLOंची जी तडकाफडकी बदली केल्या ती राजकीय हेतान केल्या असो आरोप उत्पल पर्रीकारान केला. घडये CCPच्या वेंचणुके खातीर नेपाळी मतदार हाडपाक ह्या BLOंचो विरोध आशिल्लो. पणजे मोती डोंगर नाशिल्लो तोच तयार करपाचो प्लान थळाव्या आमदाराचो आसा काय कितें अशी सणसणीत टिका करीत उत्पलान बाबुशाचेर बाण सोडले. न्यूजलच्या बाजार संकुलान पावसाची गळटी कायम आसा. फाटले सेगीत 3 दीस दुमशाण घातिल्ल्या आडवेळ्या पावसा वेळार वेपाऱ्यांक हे गळटेचो वायट अणभव आयलो. पावसाच्या गळटेक लागून आमी धंदो कसो करचो असो प्रश्न वेपारी उक्तायतात. नुस्तें मार्केटाक लागून आशिल्ल्या दिवचलच्या 3ऱ्या टप्प्यांतल्या बाजार संकुलांत साबार समस्या आसात. फाटल्या 3 वर्सांच्यान तर ह्या प्रकल्पांक पावसाच्या गळटेचें गिराण लागलां. नेटाचो पावस पडटकीच प्रकल्पाच्या पाक्या वयल्या पत्र्यांतल्यान उदक गळपाक लागता. ताका लागून सामान भिजून वेपाऱ्यांचें लुकसाण जाता. उदका पासून बचाव करपा खातीर वेपाऱ्यांक बालद्यो आनी हेर आयदनांचो आदार घेवचो पडटा. उदकाक लागून ग्राहकूय निसरून पडटा अशें वेपाऱ्यांचें दुखणें आसा. बाजार संकुलांतले हे समस्येचेर कायमस्वरुपी उपाय काडचो अशी मागणी वेपारी करतात. दुसरे वटेन ह्या प्रश्नाचेर गंभीरतायेन लक्ष घालतले अशें पालिकेन सांगलां. नावेली वाठारांत आशिल्ल्या मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमाक गळटी लागल्या. ह्या स्टेडियमाच्या छप्परांतल्यान उदक गळटा. हाका लागून ह्या स्टेडियमांत खेळपी भुरग्यांक धोको निर्माण जाला. गळटेक लागून खेळगड्यांक सराव करपाक मेळना. संबंदीत प्रशासनान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी जाता. हवामान खात्यान फुडल्या 3 दिसां खातीर रेड अलर्ट जारी केला. 23 ते 25 मे मजगती गोंयांत भरपूर पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. फाटल्या 4 दिसां सावन गोंयांत मॉन्सून पूर्व उटंगराचो पावस पडटा. ह्या पावसाक लागून पुराय राज्यांत पावसा पयलींची कामां आडकून पडल्यात. जाका लागून रस्ते उदका पोंदात तुंबले आनी लोकांची बरीच धांवपळ जाली. मजगती राज्य आपत्ती वेवस्थापना कडल्यान एमर्जन्सी नंबर जारी केल्यात. ₹100 कोटी मोडून फर्मागुडीचो किल्लो परतून बांदतले अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार हांणी दिली. सद्याक ह्या कामाची निविदा काडपाची प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचें सुदीनाचें म्हणणें. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्याचे पुनर्बांदणे बराबरूच ताचे विशीं माहिती दिवपी 8 गॅलरी हांगसर उबारतले अशें वीज मंत्र्याचें म्हणणें.